भुरगीं सुकली जेजू आमचो मुकुता आमचे तो आदोवता आमकां बेगीन तो घेता जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसान आमकां मागता तुजीच बेगीन आमी लिपता जेजू आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता तुजे बेसान आमकां मागता तुजीच बेगीन आमी लिपता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवं. आनीक एक दीस आमकां देवान दिला ताका हारगां दिवया. आनी ह्या दिसा की मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या हालेलुया फेर्नांडीस आमच्या भावाक सर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात प्रेशियस शार्लट, तशेंच ग्लॅडविन नुनीस, कोसेसांव फेर्नांडीस आनीक आंतोनियो फेर्नांडीस हाच्याय जल्माच्या दिसाक ताचो उगडास करुया. आनी हेर सगळींची आपलो जल्माचो दीस मनयतात आयच्या दिसाक, लग्नाचें वरस मनयतात आयच्या दिसाक, तांच्या सगळ्यां पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. कोणाशी म्हूण आमी बेतल्या तुजी सवे आसात उतरां सासणाच्या जिविताची. रिचा भाव भयणीनो, आख्खो संवसार आयज जेन्ना ह्या कोविड-19 पॅन्डेमिकान जेन्ना काळोखांत बुडलेलो आसा, देवाचें उतर परतून परतून आमच्या कानार सादता. देवाचें उतर आमकां जिवें आनी ताजें जाल्लें आसा. आमकां एक चॉयस आसा, देवाच्या उतराशी येवन जेजूशी येवप वो जेजूक फाट करप. जायते फावटी आमी संवसारी मनाक भुल्ल्या, संवसारी वस्तूंक भुलून जेजूक फाट केल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वपदवीदार आनी सासणाच्या देवा, जेजू तुजो पूत आनी खरो देव म्हूण परगोट शिकोवंक आनी विरोध्यांचेर झुजून खरो भावार्थ सांबाळूंक बागेवंत आतानाजाक तुज्या धर्मोद्योक्षाक तुवें उजवाड, घोटाय आनी धीर दिली. ह्या वीर शास्त्र्याची आमचे खातीर विनवणी तुजे मुखार पावूं. ताणें दिल्ली तुज्या स्वताची शिकवण घेवन तुका दिसान दीस ओदीक ओळखूंक आनी तुज्या मोगान निरंतरी वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आख्या जुड्यांत, गालिलेंत आनी सामारियेंत पवित्र सभा सवस्थायेन जियेताली
आनी सोम्याची भोक्ती करून आनी पवित्र आत्म्याचे बुजवणेन बरोवन तो वाडत वेताली. गांवांनी भेट दिवंक वचून पेद्रू शेकी लिदेंत रावताल्या भोगताशी पावलो. थंय ताका एनियास नांवाचो एक आरकार मेळ्ळो. 8 वर्सां तो काटीर पडलेलो आसलो. पेद्रून ताका म्हणलें, एनियास, जेजू क्रिस्त तुका बरो कोत्ता. उठ आनी तुजें बिशाणें सारकें कर. आनी तो रोखडोच उठलो. लिदेंत आनी शारोनांत रावतल्यांनी ताका देखलो आनी ती सोगली बावार दवरून सोम्याशी परतली. जोप्पा नोगरांत ताबिता, ग्रीक भाशेन दोरकास नांवाची एक भोगतीन आसली. आख्ख्या जिवितांत ती सदांच खूब दयाल कोन्यो कोत्ताली आनी भीक दिताली. त्या दिसांनी ती बरी ना जाली आनी मेली. तांणी तिका धुली आनी उपरांत वयल्या कुडांत दवरली. लिदा जोपाक लागीं म्हणटोच पेद्रू थंय आसा म्हूण तांणी आयकल्लें. ताकतीन दोगा मनशाक ताचेशी पाठयलें अशें सांगून, जाता तितले बेगीन आमचेशी ये. तांचे बरोबर पेद्रू नीट आयलो आनी पावतोच ताका तांणी उंचल्या कुडांत व्हेलो. ताका वेदो घालून सोगल्यो विधवा रडटाल्यो आनी आपणाक दोरकासान आंगली आनी हेर वस्त्रां केल्ली ती ताका दाखोवंक लागल्यो. पेद्रून तांकां सोगल्यांक भायर धाडली आनी दिमी घालून मागणें केलें. उपरांत मेल्ले कुडी वाटेन परतोन ताणें म्हणलें, ताबिता, उठ. तिणें आपले दोळे उगडले आनी पेद्रूक पळोवन ती बसली. हात दिवन ताणें तिका उबी केली आनी उपरांत भोगतांक आनी विधवांक आपयली आनी ती जिवी जाल्या म्हूण तांकां दाखयलें. ही खबर सोगल्या जोपाक गाजली आनी जायत्यांनी सोम्याचेर बावार दवरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या. पोतून म्हणया, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक कोत्तलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या. सोबेमाजार सोगले ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पालतलो. सर्वेस्पराच्या दोल्या मुखार ताच्या भोगतांचें मरण भोव मोलादीक. जबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव, तुजे चाकोरणीचो पूत. म्हज्यो सांखली तुवें तोडून उडयल्या. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब, सर्वेस्परान इतलें बरें केलां कशी म्हूण आमी ताका फारीक कोत्तल्या. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. तुजी उतरां सोम्या, आत्मो आनी जिवीत. तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जाणांनी म्हणलें, तो सांगता तें कठीण लागता. कोणाच्यान तसलें आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीस अशें गुणगुणटात म्हूण आपणाचीच उस्तोंगी जाणा जावन जेजून तांकां म्हणलें, हें मानून घेवंक तुमकां जोड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चडटाना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जिवीत दिता. मास कित्याकूच उपकारो ना. तुमकां हांवें सांगल्यांत तीं उतरां आत्मो आनी जिवीत. पूण तुमचे मदें विस्वास धरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास धरची नासलीं आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो तें जेजू पयलींच तावन जाणा आसलो. आनी ताणें म्हणलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगोर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण पाटी सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हणलें, तुमी वचूंक सोदतात. सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण आमी वेतोले हांव. तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताचीं. आनी तूं देवान संस्कारलेलो म्हूण आमी सोत मानून घेतलां आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें विचून काडल्यात की ना, तरी तुमचे मदलो एकलो देंवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. सासणाचें जिवीत, सासणाचें मरण दोनूय आमचे मुखार आसात. विचून काडूंक आमचेर जण एकल्याचेर दल्ललें आसा. द चॉयस इज योर्स. चूज वॉट यू वॉन्ट. जेजून पासून आपल्या शिसांक आनी आपल्या पाटलावदारांक हो चॉयस दिल्लो विचून काडपाक. हें पळय आसा, हांवें शिकयलां ती म्हजी शिकवण, उक्ती शिकवण. लिपोवन हिडन अजेंडा कांयच ना. आनी उक्तेपणी जेजून शिकयल्लें, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो आनी हांव हो स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो जो दिता तो म्हजेंच मांस. जो कोण म्हजें मांस खाता ताका केन्नाच भूक लागची ना. जो कोण म्हजें रगत पियेता ताका केन्नाच तान लागची ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता ताका सासणाचें जिवीत मेळटलें. ताचे सवें ही जिविताची जोर फुट्टली. आनी ही शिकवण जी जेजून दिल्ली ती थोड्यांक मानून घेवपाक अवघड जालें. हो आनी आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे, हो तांचो प्रश्न जालो. आनी हाका लागून हे शिकवणेक लागून हे उंड्याचे, स्वर्गार तावन देंवलेल्या जिव्या उंड्याचे, जेजूच्या मांसा रोगताचे शिकवणेक लागून जायते जाण सोडून गेले. कित्याक ह्या मनाक आटापना आनी ह्या मनाक जें आटापनान मानून घेवंक जायना तेन्ना जायते जाण कुशीन गेले. आनी जेजू कोणाकूच बांदून घालून दवरिना, पूण सगल्यांक एक चॉयस दिता, जाय तें विचून काड तुका. आपल्या खाशा शिसांक पासून 12 आपोस्तलांक जेजून तांकां खेरीत कामां पासत विचून काडलेले, तरी पूण तांकांय एक चॉयस दिलो, तुमी वचूंक सोदतात. कित्याक जायते पावटी आमकां ही ताळणी संवसार कितें करता, आमचे भोंवतणी आसात ती मनशां कितें करतात, सगलीं करतात तें हांवूय करतां. जायते पावटी सोत कितें तें हांव जाणा. पवित्र पुस्तक हांव शिकलां, दोतोवन हांव शिकलां, सेर्मांव हांवें आयकल्यात, म्हज्या पुर्वजांची शिकवण हांवें घेतल्या. भितरल्या भितर सारकें कितें आनी सारकें कितें न्हू हें हांव जाणा. आय नो द डिफरन्स बिटवीन रायट एंड रॉंग. आनी तरूय आसतना जायते पावटी ट्रेंड कितें आयचो समाज कितें करता,
आयचे तरणाटे कितें करतात, आयचीं भुरगीं कितें करतात, आयज बिझनसमॅन आसात ते कितें करता, तें आमी करपाचें. ट्रेंड्स, फॉलो द ट्रेंड्स. जाल्यार हे ट्रेंड फॉलो करता आसतना जायते पावटी आमी देवाचें उतर कुशीन घातलां, जेजूकूच कुशीन घातला. कित्याक ही शिकवण पळोवपाक दिसता अवघड, ही शिकवण जिवितान घालूंक अवघड दिसता, आनी वय खरेंच ही अवघड शिकवण. पूण जे भाशेन पेद्रून जबाब दिलो, सायबा कोणाशी म्हूण आमी वेतले, हांव तुजे सवे आसात उतरां सासणाच्या जिविताची. वय ही उतरां मातशें अवघडशीं दिसतात, पूण ती सासणाच्या जिविताचीं उतरां. आनी हें ताणें स्वत मानलां, हें आमी स्वत मानलां तूं देवाचो पूत म्हूण, आनी आमकां खात्री आसा, वी आर कन्विन्स्ड. भाव भयणीनो, आयज जरी तर आमी जेजू कडलीं पयस वचूंक सोदिना जाल्यार हें गरजेचें, खात्री, कन्विक्शन. आनी हें कन्विक्शन आसलेलें, ही खात्री आसलेली मनशां हे पयले पवित्र सभेन आसलेलीं. तातूंतल्या एकल्याचें नांव आमी आयज आयकता पयल्या वाचपान. ताबिथा, वो ग्रीक भाशेन तिका दोरकास म्हणटाले. ही खात्री जेजूची, जेजू सोडवणदार, आनी जी शिकवण तिका मेळ्ळ्या ह्या अपोस्तलां वरवीं, ही शिकवण तिणें मानून घेतलेली. आनी ती मानून घेवन ह्यो बऱ्यो करण्यो ती दुसऱ्या सभेक करीत आसलेली. बो करून जे कोण गरीब आसात, गरजेक सांपडलेले आसात, जे कोणाक सोडलेलीं आसात, एकसुरीं जाल्लीं आसात, ज्यो विधवा जाल्ल्यो आसात, एकाच उतरान जी कोण समाजाचे देगेक शेवटून मारलेलीं आसात, तांचे सवें ही ताबिथा सगल्यो बऱ्यो करण्यो करताली. आनी ह्या पासत ह्या सगळ्या गरीब आनी दुर्बळां मदें, गरजेवंतां मदें तिका एक खेरीत जागो आसलो. ती मेली. बरेपण करपी मेली तेन्ना तांकां सगल्यांक दूख जालें. आनी पेद्रू वरवीं जेजू आपलीं ओचोऱ्यां करीत आसा, आपोस्तलां वरवीं तो ही ओचोऱ्यां करता हें जाणा जावन शेजाऱ्याक, ओ म्हणजे जोप्पा तावन लिद्दा ह्या गांवांत ताकाय आपयलो. एनियस नांवांच्या ह्या मनशाक ताणें बरो केलो. जेजू तुका बरो करता, पेद्रू बरो करिना, जेजू तुका बरो करता. आनी हीच बरी करणी, वो हीच मिलाग्र ताबिथा सवें करूंक ताचे लागीं जेन्ना मागलें तेन्ना ताणें खुशे मनान तिचेय सवें ही बरी करणी केली. ताबिथा उठ, जेजू तुका सांगता उठ. आनी ती उठली. जिवीत, सासनीक जिवीत, मरणांतल्यान पासून जिवीत मेळ्ळें. आनी दुबाविरेत जेन्ना ही ओचोऱ्यां घडलेलीं पडलीं, येदें व्हडलें ओचोऱ्यां मेल्ल्याक जिवन करप, जाल्यार जायत्या जाणांनी विस्वास दवरलो. आयज भाव भयणीनो, आमी व्हडल्यो मिलाग्री सोदूंक भोंवच्यो न्हू. दिसाच्या दिसाक आमी जिवी आसा ही व्हडली मिलाग्र. आनी आतां सगल्याक काळोख जेन्ना पडलेलो आसा ह्या पॅन्डेमिकाचो, तेन्ना दिसाच्या दिसाक आमी जेन्ना जिवी आसा तेन्ना ही व्हडली मिलाग्र मानून घेवया. आमी एकामेका सवें बरेपणां दाखयता, बऱ्यो करण्यो करता, ही व्हडली मिलाग्र. देवाक आमी आर्गां दिवया. आमच्यान सगलें बोन आसतना पासून देवाच्या उतरान गुल्ल जावंक जाता, मागण्यांतल्यान देवाक एक जावंक जाता. ही एक व्हडली मिलाग्र. म्हणटच ह्यो दिसाच्या दिसाच्यो ल्हान ल्हान मिलाग्री आमचे सवें घडटात, त्यो मानून घेवया. खेरीत भाशेन आमच्या घराब्यान ह्या दिसांनी जायत्यो मिलाग्री घडटात आनी घडल्यात. जायते आमचें आदलें आसा आमी कुशीन काडून दवरून बरेपण आमच्या घराब्यांत आयलां. एकामेकाक समजणी आमकां मेळ्ळ्या. पयस वेची न्हू, मातशें अवघड लागतलें. तेन्ना जायतीं जाणां ती शिकवण अवघड लागता म्हूण कुशीन गेल्लीं, ते भाशेन न्हू. पूण पेद्रू भाशेन सोमया कोणाशी म्हूण आमी वेतल्या, आनीक दुसरें आमी कितें करतल्या, आमी आमच्या घराब्यान देवाच्या उतरा वरवीं एकठांय रावप हें आमकां गरजेचें. तर तुजें सवें आसात उतरां सासणाच्या जिविताची, हींच उतरां आमी खात्री धरून शिकूंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आनी दुसऱ्या सवें बऱ्यो करण्यो करीत रावंक आनी हे भाशेन सासणाचें जिवीत जोडूंक आमकां कृपा मागुया. भेटोने वेडार गीत घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26 पेज नंबर 39. निर्मोल बेडोळ्या सोऱ्याची
소냐 지순 디골로니 다체 코나플레 마스로고 다네 보수감 차엇면 이고 고룬 제수 보니 암차 갈사치 데시고타 바바 마눈게 가네 tuja manang sumur bidang nirmol bedunia soryaci somya cizun digoloni tance konable masrogo tane posukam shaotmya म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्यापैकी शुभेच्छा जावा सर्वेस्वर मानून घेऊ. मोगाळ बापा बाकियूंत आतानाजाच्या परबे दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या भावार्था पासत तुका दिनवासून हें बलिदान आमी समर्पिता आनी आमचो भावार्थ ओपूट सांबाळून तो संवसारान विस्तारूंक आमचें जिवीत तुका आमी ओपून दिता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरो ना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतासाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच तुका सोय सोय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय. उंच तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूची. तेच परी शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटभर घोटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. जेजू मेलो जेजू
जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. तुजे सवे आसात उतरां सासणाच्या जिविताची आनी ही उतरां जी कोण आपल्या जिवितान घेतात खात्रेन तांचे सवे मिलाग्री घडटात. आयज आमच्याय जिवितान जायत्यो मिलाग्री घडटल्यो. ह्या सगल्या मिलाग्री पासत ओचोरयां पासत देवाक आर्गां दिवया आनी ही ओचोरयां भोव करून जीं कोण बरीं नात, हे पिडेक सांपडलेलीं आसात, जीं कोण घडये कांसार जाल्यात ह्या दिसांनी दुसऱ्यां पासत वावर करून, तांच्या सगल्या पासत ही मिलाग्र ही ओचोरयां घडून हाड म्हूण मागुया. बराबर जेजूंची कडल्यान प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीशा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बोस आनी आमकां ताळणेक पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाडटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडली, आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काडले, आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यावा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगल्या वस्तू सगल्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. आशेता. हे घडये हे घोडे तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या आसा काळजांत म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच आनी तुका आख्खोच एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये आमच्या काळजात रावून ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये आमच्या काळजात रावून ये सोम्या जेजू ये आमच्या काळजात रावून ये आमच्या काळजात रावून ये प्रार्थूया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, मनीस जाल्लो तुजो एकलोच पूत खरो देव म्हूण बागेंत आतां ना आसा बरोबर आमी सोत मानता आनी ह्या पवित्र योजनान ताची कूड आनी रगत आमी शिवल्यान त्या वरवीं ताचें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडो आनी ताची खरी वळख हेरा मनशांक आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी सगळीं जाणां ते भाशेन सरकारान लॉकडावन एक्सटेंशन केल्लें आसा मायाची 17 तारीख पासून आनीक जायतीं रिलॅक्सेशन्सय दिल्लीं आसात पूण कितें भाशेन आमी चतूर रावया. रिलॅक्सेशन्स दिल्यान देखून बेस्तीच आमी पिशेपणां करची न्हय. आमी जाता तितली काळजी घेवया एकामेका सोबें जबाबदार जावया आमचेच सोबें जबाबदार जावया आनी ज्यो वस्तू गरजेच्यो आसात त्योच करूंक गरज तेन्नाच भायर सरुया नाजाल्यार आमच्याच घरान आमी सुसेगाद बरे भाशेन सेक्युअर्ड रावया एकामेकाकूय सेक्युरिटी दिवपाक आमी हे भाशेन वावरुया. आनी जीं कोण बरीं नात जीं कोण हे पिडेक सांपडल्यात तांचे पासत खेरीत भाशेन मागत रावया मागण्याची थिराय सांबाळून आमच्यान ह्या वायटाचेर झूज मांडूंक जाता जैती वन जावंक जाता. तर ह्या वेळार सगळीं एक मनान आमी हें मागणें करुया. सुर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, सर्पद्वेदार आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. तूं प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्या पासत कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोनवाळायेन ती कोनवालाय आयकून घे. आयकून घे. ही आवजीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवंक नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून पिडेक लागून दोगदवतल्यांक दोगदवतल्या बेगीनच इलाज बेगीच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती पावती बोल शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आदार मागून आमी तुजे सरशीं येता. तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन गुणादिवासी बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक भोव करून भोव करून भलायकेक अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर प्रजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावलां मारून तुजे जाणवायेन तुजे जाणवाय उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. ह्या दिसांनी मायाच्या म्हयन्यान दर सांजे 5 वाजता तेर्साच्या मागण्यांत आमी एक जाता. आमच्या पब्लीक सिस्टमाचेर हो तेर्स चलता तशेंच लायव्ह स्ट्रिमूय जाता. आमी ह्या तेर्सान वांटो घेवया. आनीक सांजे 7 वाजता पवित्र ओर फाल्यां आयतार सकाळीं 7 वाजता कोंकणींतल्यान मिस जातलें. सांजेर 6 वाजता इंग्लिशींतल्यान मिस जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F13 पेज नंबर 91. F13 पेज नंबर 91.
खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल धादूस आमी रावचे मोगाची वितेकूच बरें भाव भयणाची विते खरें खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल धादूस आमी रावचे मोगाची वितेकूच बरें भाव भयणाची विते खरें आमची काळजां तुजी नादा पितोलावणे बरें उदगार आमचो बापूय आसा स्वर्गार आमचे जोसू आमचे बांदार खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल धादूस आमी रावचे मोगाची वितेकूच बरें भाव भयणाची विते खरें